4 ट्रक, एका ट्रकाची कॉस्ट अराउंड 18 ते 20 लाख आणि तिन्ही वटेन एका वटेन अनलोड जावपाचें, दुसऱ्या वटेनय तुका फाळके ओपन करून भायर पुश करपा जाता. अशे 4 ट्रक घेतल्या, एक JCB घेतला, जे 5 इक्विपमेंट्स तांणी हांगा धाडल्या जे म्युन्सिपालिटीच्या एरियांत एकदम काम करपा खातीर बऱ्या पडटलें. JCB तांचे कडेन सनसड्या वेलें हाडचें पडटलें, पाडांनी जाय जाल्यार इमर्जन्सी. तें आतां हें JCB आशिल्ल्या कारणान ताणें थंयच्यानी JCB हालोवपाचो प्रश्न पडपाचो ना. एक गजाल म्हणजे हातूंतल्यान कलेक्शन हे 4 ट्रक चड करून तांणी म्हणलां की आतां ड्राय वेस्टाक दवरतले. ड्राय वेस्टाक ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सामक्यो हें जाले, तें केलें जाल्यार आनीक तातूंतल्यान बरे प्रॉब्लेम जातले की ड्राय वेस्ट म्हणटा तो एक भायल्या भायर इजी जातलें डिस्पोज ऑफ करपाक. तांकां सांजो धाडचें पडटा, तें स्टेडीयम धाडचें पडटा, तें फास्ट जातलें आनी मातशें काम करपाक बऱ्या पडटा. JCB कितले कॉस्ट आहा सर? JCB तो 40 लाख, JCB अराउंड 40 लाख. फंडेड बाय कोणे केलो हे म्युन्सिपल फंडांतल्यान घेतलो फंड म्युन्सिपालिटीज करतले न्ही, फंड कोण करतलो? गव्हर्मेंटा कडल्यान फंडींग. गव्हर्मेंट म्हणजे म्युन्सिपालिटीच न्ही. गोंयांतल्यो सगळ्यो म्युन्सिपालिटी ह्यो चडश्यो गव्हर्मेंटाच्या फंडिंगाचेर चलतात. हे तो सगळ्या रिपोर्टांनी लक्षात दवरपा जाय. कारण गव्हर्मेंटान फंडींग घाला, ग्रांट्स, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स बंद केले जाल्यार म्युन्सिपालिटी कडेन काम करपाक खंयच पयशे उरपाना. म्हणून आमी तांचे चडशीं कामां हांव थोडी PWDच्या मार्फत बी काडटा. कित्या खातीर? कित्याक PWDचे बजेट व्हडलें आसता, आमकां करपाक व्हडलेशे प्रॉब्लेम जाता. पण खंयचे 15 फायनान्स खंयचे हेचे घेतले घाल्या तांणी कितें उरता तांचे 14 काबार जाले तांचे 14 आनी 15 काबार जाले. तरी पूण कितें सेवींग आशिल्लें तें सगळें हातूंत घाला मत तुमी. 15 कितें सेवींग आशिल्लें तें हातूंत घालता न्ही, हातूंत घालून घेतलें तांणी. ते ऑटोमेटेड आशिल्ल्यान ताका ड्रायव्हर बीन तांकां ट्रेनिंग बीन कितें आसता? तें सांगलां हांवें तांकां, ड्रायव्हराक एक सेशन करा 2 किंवा 3 हांचे बरोबर, जोगले कंपनी बरोबर. तांचे भितर कितें कितें आसा म्हणजे तें सादारण कोणाक कळपाचें ना. इक्विपमेंट आतां सगळें सोफिस्टिकेट आतां, एअर कंडिशन कॅबिन आयला पळय, ड्रायव्हर सुद्दां AC भितर. तशेंच भितर तुका कितें कितें आसा तांचें ऑटोमॅटीक चलोवपाचें आनी कितें डेटा मेळटा, डिझेल कितलें आसा आनी कितें हें सगळें कळटा. किंवा खंय कितले किलोमिटर जाले, कितें जालें, हें डेटा तांणी सांबाळपा जाय. तो तांणी हाका हाडून दिवपा जाय म्युन्सिपालिटी. तें जर कळटलें जाल्यार तुका हें जाय न्ही, तांकां ट्रेनींग जाय. ती ट्रेनींग तांकां कर म्हटल्यार चोगले कंपनीन दिता म्हणून सांग. तें केलें जाल्यार मातशें बरें पडटा. कॅर घेवपा जाय. बेजीक कशें आसा, बेजीक ड्रायव्हरांनी तो ट्रक आपलो अशें समजून कॅर घेवपा जाय, जें आयच्या आसून कोण करना. ही आयची सत्य परिस्थिती आहा. आनी म्हणून गाडयो 6 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी जेन्ना तूं परते पळयता तेन्ना गाडी जाल्ली आसता अर्दी काबार. पूण हांव तांकां सांगता सगळ्यांक की बाबा तुमी आपली गाडी म्हणून समजून घेया. काम करता आसता तशें काम करा. तशें केलें जाल्यार बरें. नाल्यार एक तेंप येतलो मुखार, मागीर गाडी काडून कोणाक ड्रायव्हराक दिवची पडटली म्युन्सिपालिटी चलोवपाक, आउटसोर्स करची. अशी परिस्थिती जातली आनी थोडे वर्सां अशेंच उरलें जाल्यार. ट्रक जे आमी ड्राय वेस्टाक लागून आज हांगा हाडिल्ले नवे घेतले. आजूच कालूच रजिस्ट्रेशन केलां तांचे गेल्ले विकास आनी आज तांचे सराच्या हातान लॉन्चिंग केलां. एक 4 ट्रक आनी एक JCB. त्यो पयलींचे आमचे जे ट्रक्स आसा ते ऑलमोस्ट 15 वर्सां जाल कंप्लीट जावपा येयले कडेन आसात आनी तातूंतल्यान त्यो मागीर एबंडंट आमकां 15 वर्सां तरी चलोवपाक मेळना. सो ह्यो 4 गाडयो ड्राय वेस्टाक वतल्यो. आनीक JCB आमी जे कावन्सिलान स्पेशल रेजोल्युशन घेतिल्लें. नॉर्मली सिटीन कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार कितें जालें एमर्जन्सी JCB लागून सनसड्यावालो JCB गार्बेजीक काम दोनी करतात ते हालून हांगा हाडचें पडटलें. थंयच्यान येता म्हणल्यार तें काम बरो टायम लागतलो. खुबसो डिमांड आशिल्लो. ते खास करून डिमांड आमी स्पेशल मिटींग घेवन तो JCB घेवचो अशें म्हणून ठरयल्यान तो JCB आज घेतला. हो JCB ताच्या खातीर आमी खास एक प्रोफेशनल JCBचो ड्रायव्हरय घेतला. ऑलमोस्ट आज मातसो फायनल करता ताजें आमी. हू इज अ वेल एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर. आमकां जो JCB नवो घेतला ना घेता JCB सनसड्यार घेतला तो 2 दिसांनी पंच जाता. जे ड्राय वेस्ट सिटीचे येता सर, हेजे व्हडले वाशाचे खेळ लागता, व्हडले व्हडले कोच लागता आनी 2 दिसांनी JCB पंचर जाल्लो वता. सो ताका लागून JCB अवेलेबल सिटीक आमचे अवेलेबल जाय. ताका लागून हांव JCB घेतला. आज ताजें शुभ हस्ता सराच्या हातान जाल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसता इतलें करता आसतना सरान आतां आपल्या भाशणान सांगलां, सरान तुमी विचारलें खंयचें फंडींग. सरकाराच्या हेल्पा शिवाय म्युन्सिपालिटीचें कांय चलूंक ना. मॅक्झिमम हेल्प सरकारा कडल्यान जायच पडटा. कारण फायनान्साचे जे ग्रांट्स येतात आमचे म्युन्सिपालिटीचो पगारच म्हयन्या 1.5 कोटी जाता.
प्लस 2 डोर टू डोर एजन्सी आहा तांचो पगार 26 लाख रुपया म्हणजे 52 लाख रुपया आसा म्हणजे 3 कोटी 2 लाख रुपया आमकां म्हयन्याक सामकें रेडी दवरचें पडटा. तातूंतल्यान बाकीचे म्युन्सिपालिटीचे व्हेहिकल्स मेंटेनन्स म्हूण हे मेंटेनन्स म्हूण तो इंटरनल खर्च म्हूण जवळ जवळ 4 कोटीचो खर्च म्हयन्याक वता. पयशे लागता आमकां रेडी दवरचे पडटा. 25 तारीख जाले की 4 कोटी रेडी दवरचे पडटा. तातूंतल्यानूच ह्यो 4 गाडयो ज्यो आमी आयज उक्तावण केला सराच्या हातान. हांव सगळ्या कावन्सिलाच्या वतीन मडगांव नगरपालिकेन तांच्या सराच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण असो कितल्योश्योच गाडयो आनी कितलेशेच आतां थोडीं कामां तो मार्केटाचें काम सरान PWDच्या हातान घेतला. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण नाल्यार PWDचे जवळ जवळ 1 कोटी काय 1.5 कोटी तेंय बर्डन म्युन्सिपालिटीचें वता आशिल्लें. हांव ताकाय लागून कावन्सिलाच्या वतीन सराक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.